दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. तेन्ना शिशांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक भास उलोवपी जुदेव मनशां हिब्रू भास उलोवपी जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागलीं, कित्याक दिसपटी जेवण वाडटाना तांच्या विद्वांची फावो ते फिकिरीन सेवा जायनासली. ह्या खातीर 12 जाणांनी शिशांच्या समुदायाची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाची उतर खुशीन दवरून जेवण वाडची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भावा भयणीनो तुमच्या मदल्या 7 दादल्यांक सोडून काडात, ते बरो मान आसलोले आनी पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलोले जावचे. आनी ही जेवणाची सेवा आमी तांच्या हातान सोंपयतल्या. मागीर आमी सगलो आमचो वेळ प्रार्थन करूंक आनी देवाचें उतर परगटूंक भेटयतल्या. ही येवजण सगल्या सोबेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलोल्या इस्तेवाक विंचून काडलो. आनी ताचे बराबर फिलिपाक, प्रोकाराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनेसाक आनी निकोलावाक, आंत्योकीच्या नवशिसाक हांकां तांणी 2 दुतां मुखार उबे केले आनी हांणी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुसल्यांत शिसांची संख्या वाडत चडत वेताली आनी पुष्कळ यात्निकांनी पर्यान भावार्थ मानून घेतलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाची उतराक आमचो स्वभाव जातलो. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. बरे मनशानो, सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाकाणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिन वासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोत गितां गायात. स्वभाव, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. स्वभाव, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसले मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दानाव दितलो. स्वभाव, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुजी प्रिती. उद्गार. Sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सत्ता सर्वांच्या रोचणारा, जेजू दयाळ सोडवणदारा, आमचे खातीर कुर्सार मेलोय, मोहिमेन पुनर्जीवन जालोय. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सांज जातूच ताचे शीस दोर्याशी देंवून गेले, एका होड्यार चडले आनी कापरनांव वचूंक दोर्या उतरूंक लागले.
जेजू तांचे सुरशी पावचे आदीं काळोख जालो. झुणझुणीत वारो सुटलो आनी दर्या उचांबोड जावंक लागलो. सुमार 3 की 4 किलोमिटराची वाट तांडून काडटूच ताणें जेजूक दर्याचेर चलता आनी होड्या लागीं पावता तो देखलो. ताका भें दिसलें, पूण ताणें ताका म्हणलें, हांव तो, भिवू नाका. तेन्ना ते ताका होड्यांत घेवंक करताले, पूण तुंयचे तुंयच ते वेताले ते तोडीक होडें लागलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वोड, हांव तो, भिवू नाकात. जॉन 5:30. नियाळा कादार. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक ह्याच उतरांनी बोल दिता आनी तांचे वेली भिरांत पयस काडटा. आपणाचेर आनी आपल्या उतराचेर पातयेवंक जेजू तांकां आपयता. जायते फावट आमी जेजूच्या उतराचेर पातयना. आमचें कितें करपाचें आसता तें आमी करता. जशें आयचे पयले वाचपान 2 दुतांच्या इतिहासान मेळटा, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वांटची सेवा आमकां बरी सोबना. म्हणटूच आमचें मन भायल्या वस्तूंचेर अदीक रिगलोलें आसता. उपरांत आमचेर वायट येतोच आमी देवाक उलो मारता, सायबा म्हाका पाव. जावं म्हज्या खासगी जिवितांत वो कसलोय आमी सोमारूम करता तेन्ना देवाचें उतर पाटी दवरचे संवय. मोडून उडोवया. बऱ्या आनी वायट घोडिता मदें जेजू सदांच हाजीर आसता आनी तो आमकां म्हणटा, हांव तो, भिवू नाकात. म्हजो थाराव. जेजू देवाचो सोबद, जिवें उतर कसलेय परिस्थितीन म्हजी भिरांत पयस करून ताचेरूच पातयेतली.